नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। वीज दरवाडीक विरोधी पक्षांनी घेतली हरकत, वीज नियामक आयोगाक दिलें निवेदन। यूकेचो प्रधानमंत्री ऋषी सुनाकाची बायल अक्षता मूर्ती फॅमिली सयत गोंय भोंवडेर बाणावले दर्यादेगेर घेतलो वॉटर स्पोर्ट्साचो आनंद। दर्यान पेंवपाची खोस भागयतना जेली फिशापासून रावात सादूर। फाटल्या 3 म्हयन्यांत 850 पर्यटकांक चावले जेलीफिश। टाटाची एअर इंडिया विकती घेतली 470 व्यावसायिक विमानां। फ्रांसाची एअरबस आणि अमेरिकेच्या बोईंग कंपनीकडेन केल्या कबलात। यूकेकडल्यान भारताक मेळटले अत्याधुनिक जेट इंजिनाचे तंत्रज्ञान। कंपनीचे अधिकारी किशोर जयरामान हांणी दिली माहिती। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या जनसुचोवणेक हाजेरी लावन सरकारान प्रस्तावित केल्ल्या वीज दरवाडी आड विरोध केलो। वाडटी म्हारगाय आणि कोरोना काळांत लोकांक जाल्ले त्रास पळयल्यार सरकारान वीज दरवाड करची न्हय अशें निवेदन लेगीत काँग्रेसीन ह्या वेळार केलें। Basically, we have raised our objections. जे बारीक मनशाक फोंडां घालपाचो सरकाराचो प्रयत्न चल्ला। अरे बारीक मनशाक आज रिलीफ जाय। आमी गोंयकार कोविडाच्यान भायर सरता थिंगा आहाय आनी दीस हायक ड्यू टू नेग्लिजन्स ऑफ द गव्हर्मेंट। जे आय वूड लायक टू बेसिकली पॉइंट आउट 2 पॉइंट्स। एक परफॉर्मन्स अकाउंट म्हणून आसता। That performance account is government has not shared. I had written to the chief engineer and the department to share that. They have not made it public and not put it in public domain. जो performance report म्हणटाय तो केला तेजेर पिक्चर सारखे रोजी दाखयला। बेसिकली डिमांड कितलो आहा, कलेक्शन कितलें जालां आनी बॅलन्स कितलें उरलां। This government cannot put it in public domain. So basically this is a failure, and because of their failure, because of power theft जो जाता, power loss जो जाता, because of all this common manacho हो burden जालोलो आहा। आज जो public hearing केला तो is totally not in line with the common man. I'd come here as a legislator to speak on behalf of my constituency as well as Goans at large. First of all, we condemn this public hearing which is being done for the common man, for the public, but on a working day and during working hours. वो टाइम करपाचो कोण येतले हिंगा असले टायमार। सो तुमकां खबर आहा तुमकां पब्लीक नाका आनी पब्लीक हियरींग करता हेचो हिंगा 200 कदेल देखून नाय भितर। एंड दीस प्लेस इज अ प्लेस टू डू पब्लीक हियरींग। सो आई हैव स्ट्रॉंगली पुट इन रिटर्न एज अ लेजिस्लेटर ऑन माय लेटर हेड दैट वी नीड टू हैव अनदर डे ड्यूरिंग द वीकेंड where public is able to come and attend and you give sufficient notice. Goa does not need a hike at this point. That is 6%. Whether it is 6% or 1%, there should be no hike. It is the government's duty. भारताचे वंश आशिल्ले इंग्लंडाचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनाकाची बायल अक्षता मूर्ती मंगळारा गोंयांत पावली। गोंय भोंवडी करपा खातीर ती आपल्या ल्हान भुरग्या सयत गोंयांत आयल्या। दक्षिण गोंयच्या बाणावले दर्यादेगेर तिणें उदकांतल्या खेळाचो आनंद घेतलो। सुरवातेक ती उदका खेळ खेळपाक तयार नासली। उपरांत बाणावलेचो फामाद नुस्तें वेवसायीक पेले हाणें तिका काळजी करूं नाका, हांव तुजी हांगा काळजी घेता, तूं इंग्लंडान आशिल्ल्या आमच्या गोंयकारांची काळजी घे म्हूण पेले हाणें म्हणना बरोबर अक्षता मूर्ती हांसली आनी तिणें डन म्हणून भुरग्या सयत उदकांतल्या खेळांचो आनंद घेतलो।
प्रायम मिनिस्टर इंग्लंडा प्रायम मिनिस्टरा गेली बायल आमगे बाणाल बिची रेली दोग जाण तेगे धाकटी भुरगीं हाय अराउंड 10 years old आणि ही मनशां येदोळ मनशागे बायल ती ग्राउंड टू अर्थ माय जाल देखोळे डू यू वांट टू डू एनी वॉटर स्पोर्ट्स मैम यस इज इट सेफ टू डू वॉटर स्पोर्ट्स आई सेड मैडम वी आर 100% सेफ आई विल गिव यू गुड सर्विस for your family but please you take care of our Goans in England I take care of you in Goa muli ती म्हणून लागली done very happy she was so येसो गेस्टा आणि येसो हळूहळू मिनिस्टर आल्यो MLA ल्यो बायल वचोय बायल गांवां काय बर रिस्पेक्ट दिताय काय बर सर्विस घेताय येसो आमक जाय आमगे इंडिये आणि हांव व्हेरी प्राउड वो आमगेलो प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंग्लंड इंडिया जालो म्हणून कित्याक तेगे फॅमिली होरें बरें मनीस दर्यांत पेंवपाची उमेद भागोवपी पर्यटकांनो मातशें हांगासर लक्ष दियात कित्याक तर ही बातमी तुमचे खातीर म्हत्वाची आसा तुमी जर पेंवपाक बेजबाबदार आसात तर तुमकां दर्यांत पेंवता तेन्ना जेलीफिश डंक मारूंक शकता आनी जेलीफिशाचे डंक इतले खर आसतात बेगोबेग उपचार घेवपाक बगर पर्याय नासता गोंयांतल्या दृष्टी मेरीन कंपनीन फाटल्या 3 म्हयन्यांत जेलीफिश चाबिल्ल्या 850 परस चड पर्यटकांचेर उपचार केल्यात दर्यावेळे शेळ्यासारखे दिसपी जीव म्हळ्यार जेलीफिश वयल्यान जरी हे नुस्तें निरुपद्रवी दिसता आसलें आनी विशारी नासलें तरी हें खूब भयानक आसा केन्ना केन्ना हे जेलीफिश नुस्तेकारांच्या जाळ्यांत आडखता जाल्यार केन्ना केन्ना ल्हारां वांगडा दर्यावेळेर व्हांवून येता ह्या जेलीफिशाचो जर तुमकां स्पर्श जालो जाल्यार खूब दुखता आनी खाज येता आनी हें जरी जालें जाल्यार बेगोबेग उपचार घेवचे पडटात गोंयच्या दृष्टी मरीन संस्थेन फाटल्या 3 म्हयन्यांत जेलीफिशान दंश मारिल्ल्या 850 जाणांचेर उपचार केल्यात तातूंत गोंयांतल्या कलंगूट बागा सिकेरी ह्या दर्यावेळेंचेर 140 जाल्यार दक्षिण गोंयांत बेतलबाटी बाणावले आनी जालोर ह्या दर्यावेळेंचेर 710 जाणांक जेलीफिश लागिल्ल्याची घडणूक घडल्या एक नदर घालिया जेलीफिशांचो दंश लागल्या उपरांत तुमी कितें करचें जेलीफिशान दंश मारल्यार सगळ्यांत पयलीं फुड्यांत आशिल्ल्या जीवरक्षकाक कळीत करात वा लायफ सेवर टावरा कडेन चलात जेलीफिशान चाबिल्लो भाग शक्यतो गरम उदकांत धुवचो चाबिल्ल्या जाग्यार विनेगरा सयत गरम उदकांत शेक दियात दूख आनी सूज कमी करपा खातीर आयस पॅक दवरचो छातयेंत दूख आसल्यार वा श्वास घेवपाक त्रास जाल्यार बेगोबेग डॉक्टरा कडेन वचचें दृष्टी मरीन संस्थेन दर्यावेळेर आयिल्ल्या लोकांक ह्या संदर्भात वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो दिता ह्या सुचोवण्याचें पालन करचें आनी पर्यटकांनी सुरक्षीतपणान दर्यांत पेंवपाची उमेद घेवची उपेन नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही टाटा उद्देग समूहाच्या एअर इंडियान 470 विमानां विकती घेवपाचें थारायलां हे खातीर तांणी फ्रांस आनी अमेरिके कडेन कबलात केल्या भारतीय विमान उद्देगाच्या इतिहासांतली ही आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली कबलात जावन आसा टाटाची एअर इंडिया कंपनी फ्रांसाच्या एअरबस कंपनीची 250 आनी अमेरिकेच्या बोईंग कंपनी कडल्यान 220 वेवसायीक विमानां विकती घेतले हे खातीर टाटान दोनूय कंपन्यां कडेन 6.40 लाख कोटी रुपयांची कबलात केल्या And today I am happy to say that we have signed a letter of intent to acquire 250 aircrafts, 40 of them on the wide body A350, which we will use to fly all ultra long distance across the globe, and 210 narrow body. And we have also have significant options to increase the fleet order once we grow. मैं एयर इंडिया और एयरबस को इस लैंडमार्क एग्रीमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रो को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। आज हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भारत के विकास का अभिन्न हिस्सा है। एयर इंडिया
और एयरबस का समझौता भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. Once again, this achievement shows that Airbus and all its French partners, including Safran, are fully dedicated to develop new areas of cooperation with India, and we've achieved so much with India. I mean, in a wide range of sectors, from space to cyber, from defense to culture, from health to energy transition, and now we have the historic opportunity to go much further, given the potential of Indian and the Indian people. I fully concur with you, Mr. Prime Minister, dear Narendra, about all the perspectives we have and about the strengths of our partnership. I just would like to add 2 quick points. The first one is that Airbus is contributing to the outstanding development of India, and the new 250 aircrafts which will be delivered to Air India will be one more step in this direction. यूकेन भारताक फायटर जेट इंजिनाचे तंत्रज्ञान दिवपाची तयारी दाखयल्या. आण्विक तंत्रज्ञान आशिल्ल्या कांय मेजक्याच देशांकडेन जेट इंजिन तयार करपाचे तंत्रज्ञान आसा. यूके, फ्रांस, रशिया आनी अमेरिका ह्या देशांचो हातूंत आस्पाव आसा. यूकेन भारताक हे तंत्रज्ञान दिलें जाल्यार जेट इंजिन तयार करपी भारत जगांतलो 5वो देश जातलो. आत्मनिर्भर भारत येवजणेखाला स्वदेशी पावंड्यार फायटर विमानां विकसीत करपाचें काम नेटान चालू आसा. हातूंत महत्वाचे थारपी जेट इंजिन सद्याक भारता कडेन ना. स्वदेशी तेजस विमानां खातीर अमेरिके कडल्यान जेट इंजिन घेवपाची भारताची तयारी आसा. ते खातीर भारत कोट्यांनी रुपया मोडपाकूय तयार आसा. अमेरिकेच्या जेट इंजिनाचें उत्पादन भारतांत जातलें खरें, पूण ताचें तंत्रज्ञान मात भारताक मेळचें ना. 5वे पिळगेंतल्या फायटर विमानां खातीर भारताक अत्याधुनीक जेट इंजिनांची गरज आसा. ही गरज भागोवन घेवपा खातीर भारताचे फ्रांस, अमेरिका आनी यूके कडेन उलोवप चालू आसा. हातूंत आडखळ थरपाक लागला तो IP रायट. होच IP रायट आतां दिवपा खातीर यूकेन तयारी दाखयल्या. कसलीच अट घालिनासतना यूकेची रॉल्स रॉयस कंपनी भारताक तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करपाक तयार आशिल्ल्याचे कंपनीचे अधिकारी किशोर जयरामन हांणी सांगले. सद्याक एरो इंडिया शोच्या निमतान रॉल्स रॉयसाचो पंगड भारतान आयला. It's been a wonderful event. It's been one where we are just relishing in the amount of capability and capacity that has been generated in India. And we look at it and we say this country, since independence to the 75th year, we've come a very long way towards self-reliance and Atmanirbhar Bharat. And along the journey, Rolls-Royce has been a partner to India all through. And as we look at the future, we are looking at co-creation, co-development, co-manufacturing, and making sure that the IP capabilities exist in India and for the world. It's not restricted to aerospace, it is not restricted to marine, it's not restricted to land. A combination of land, air and sea, co-creation, co-development, co-manufacturing is the way of the future. And we as Rolls-Royce have been with India in the past, we are with India in the present, we want to be with India for the future. Thank you. यूके कडल्यान जेट इंजिनाचे तंत्रज्ञान मेळ्ळे उपरांत 5वे पिळगेंतले फायटर जेट तयार करपाचो भारताचो मार्ग आनीक सोपो जातलो. ह्या इंजिनां खातीर भारताक अमेरिकेचेर निबून रावपाची गरज पडची ना. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार भारत हे फायटर विमान आपल्या इश्ट देशांक विकपाकूय शकतलो. ते खातीर भारताक यूकेची परवानगी घेवपाची गरज पडची ना. गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गावस. मंगळारा म्हादय उदका वादाचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक लागून गोयची बाजू भक्कम जाल्या. अशें जरी गोंय सरकारान म्हणलें तरी भाजप हो भाजपा सरकाराचोच खेळ आसा असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. हे डबल इंजिन डबल घात करपाक सोदता अशें म्हणीत विजयान ह्या वेळार तिडक उक्तायली. गोंयचो सरकार गोंयची केस लढत ना. सेंटराक खबर आहा की गोवा डज नॉट मॅटर आणि म्हादय जी आहा हो इशू थोडो करून हो इशू मारून म्हादय डायवर्ट करून गोयचे जनतेक उदकाक पातिशेर करून मारपाचो जो बेत आहा, जो प्लॅन आहा, जे षडयंत्र आहा
ते सगळें यशस्वी जावपाचें एक एक स्टेप मारीता. म्हणटकर मुखेलमंत्री जो म्हणटा की इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स सेफगार्डिंग गोवाज इंटरेस्ट, नॉट एट ऑल. इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स डिमाइज ऑफ गोवाज इंटरेस्ट, मरण गोंयचे इंटरेस्टाचो. इट इज एक्झॅक्टली द ऑपोजिट. And it is not protecting Madhuri. It is ensuring the diversion of Madhuri, which has already happened according to the Chief Minister himself. And according to all other reports of newspapers, Times of India, and Halla, and सगळ्यांनी हाडिल्ले आसा. So this is a point. So म्हाका दिसता एक कारतात फटींग सरकार बिंदास बंडला मारता. जी वस्त एक जाल्या ती बोलतीच जाल्या म्हणून गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता. आणि तांचे कडेन ती ट्रोल आर्मी आहा, ते सगळं ना 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 जिखले आमी जिखले म्हणून सांगून कोतान एक कशें तरी आयचें मरण काडून जुलय मेरेन व्हरप. हो बेत जो सगळे डबल इंजिनाचो आसा, बीजेपीचो एट द स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल सगळ्यांचो जो आसा, तो तांकां कसो तरी यशस्वी करपाचो तांचो प्रयत्न आहा. आनी ताजेर एक स्टेप फुडें आज ते गेल्ले आसा. सो हांव मागता की गोंयचे जनतेन चड करून सेव गोवा सेव म्हादय मुवमेंट म्हणून जो सुरवात जाला, हो सेव गोवा सेव म्हादय मुवमेंट गोंयचे सारखे काना कोपऱ्यान पावपाचो गरज आहा. गोंयचे जनतेक कळपाक जाय की घातकी सरकार तुमचेर राज्य करता. आनी हे करपाक एक बरो जर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन येता जाल्यार हांव आनी आमचो पक्ष हे एक्सपोज करपा खातीर फुल्ली ह्या मुवमेंटा बरोबर आसतले. म्हापशें नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदाचेर विराज फडके हांची बिनविरोध निवड जाली. उपनगराध्यक्ष पदा खातीर विराज फडके आनी आनंद भाईटकर हांच्या वतीन 2 अर्ज दाखल जाल्ले. आनंद भाईटकरान आपलो अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान विराज फडकेची उपनगराध्यक्ष पदाचेर बिनविरोध निवड जाली. फुडें कशें म्हणजे आतां VECPचे कितें कितें कामां आसता ती सगळी हँडल आतां बऱ्या भशेन करपाचें हें आसा. मेन थींग एडमिनिस्ट्रेशनाचेर हांव फोकस करतलो. एडमिनिस्ट्रेशन कामां जी लोकांक मातशें डिले जाता कामां खातीर ते कशें सरळीत करपाचें आनी फास्ट करपाचीं कामां. ही फायली प्रोसेस जो आसता सगळें कितें ट्रेड लायसन म्हणा दुसरे NOC म्हणा ही जाता इतल्या बेगिना फास्ट फॉर्वर्डाच्या हितून कशें करपाचें तें पळयत. म्हणजे जे फायनान्शियल सिच्युएशन आहा म्युन्सिपालिटीचें ते आमी कशें सारकें सुरळीत करपाचें तें आसतलें. सेकंड थींग इज द गार्बेज. थर्ड थींग इज द प्रोसेस जो आमचो आसता म्युन्सिपालिटीचो तो आनीक फास्ट कसो करपा खातीर लोकांक इजी कशें करपाचें तितून आसतलें. आनी डेव्हलपमेंट वर्क म्हणून कंटिन्यूस चालूच आसा. वास्कोचे रस्ते बेगीनूच दुरुस्त करतले हे खातीर 1 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर जाला. फुडल्या 5 वर्सांत सगळ्या रुपयांची कामां पुराय जातलीं अशें थळावो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. वास्को शारांतल्या भितरल्या रस्त्याचे डांबरीकरणाचें उक्तावण केले उपरांत सांगलें. ह्या वेळार नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस, नगरसेवक शमीक साळकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. $1 crore प्रोजेक्ट आसा टोटल पिशे डोंगरीतलो म्हणजे सिटीचो एक भाग आमी टोटल केलो. दुसरो भाग आशिल्लो तो आज सुरू जाता. अरावंड 1 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. टोटल इंटरनल रोड स्टील डेपो DC आमी क्लियर करतले. नेक्स्ट फेजीन बाकीचे रस्ते आतां ही एकदां सिटी जाली की बाकीच्या रस्त्यांक आमी हात घालतले. ना बरी गजाल आसा. आमी सगळे ह्या फावटी तुमकां याद जातली हांवें एक बायट तुमकां जुलायान दिल्ली. म्हणजे जुलायान जेन्ना पयली असेंब्ली आशिल्ली तेन्ना पयली असेंब्लीक आमी चेअरमॅनाक आनी डेप्युटी चेअरमॅनाक CMन आपयल्ले आनी ह्याच कारणां खातीर ग्रावंडा खातीर. आनी तो ग्रावंड करचो म्हणून ताणें हें केल्लें. आनी जेन्ना मिनिस्टर आयिल्लो स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेन्ना तांणी एश्युरन्स दिल्लें की आमी हो ग्रावंड प्रायवेटली तुमी कोणूय करा आनी वी वील गिव नो ऑब्जेक्शन म्हणजे तो तांच्या ताब्यान आसा म्हणून. वास्को जितले हें आसा म्हणजे वास्को एक शेप घेवपाक लागल्या. हांव म्हणटा सगळी टोटली शेप घेतल्या म्हणून. पूण ह्या फुडल्या 5 वर्सांत वास्को इल्ले म्हणजे आतां रस्त्यांचे हें जालें, अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें, फुटपाथ जातले, 3 प्रोजेक्ट म्युन्सिपालिटीचे आमी स्टार्ट करतात. फिश मार्केट स्टार्ट जालें, वास्को रेल्वे स्टेशन व्हडलें आतां. सो बाकीच्यो खंय आमी लक्ष दिवपाक जाय तितल्याय गोश्टी कडेन आमी लक्ष दिलां.
झेवियर्स कॉलेजीच्या विद्यार्थी मंडळाचो बुधवारा उपचारीक अधिकार ग्रहण जालो। विद्यार्थी मंडळाचे स्थापने खातीर फाटल्या 21 जानेवारीक झेवियर्स कॉलेज आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कांय वांगड्यांनी कॉलेजीत धरणे आंदोलन केले। हो अधिग्रहण सुवाळो यशस्वीपणान जाल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आसा। पुराय महाविद्यालयाच्यो प्रशासक आणि प्राचार्य अधिकार ग्रहण सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्ले। आयज इंडक्शन सेरेमनी सेंट झेवियर कॉलेजीन जाल्ली आसा आणि भुरग्यांका त्यांचो आयज काउन्सिल मेळालो आसा। हे सुद्धा दाखोवन दिता की छात्र शक्तीचे जे आंदोलन असता आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदान जे आंदोलन कॉलेजीन केल्ले हेका सगळ्यांनी मान्य केला आणि ह्याच आंदोलनाचेर आयज इंडक्शन सेरेमनी जाल्ली आहा। स्टुडंट पावराच्या फुडे कॉलेजीकूय मानचे पडले की आमची डिमांड सारखी आसली आणि आयज कॉलेजीन इंडक्शन सेरेमनी ही ठरयली आणि आयज सक्सेसफुल इंडक्शन सेरेमनी जाली। हांव हेय सांगूंक सोदता की फूल कॉलेजीचो काउन्सिल जो आसलो हो इंडक्शन सेरेमनीक आयज पावलोलो। म्हणजे आमी जशें म्हणटाले की एबीवीपीचे जे प्रोटेस्ट आसले तांकां सपोर्टेड नासले, लोक सपोर्ट करिनासले, मात आयज आमी जेन्ना इंडक्शन सेरेमनी पळयली ह्या लोकांका खबर आसले की ही जी सेरेमनी जाल्ली ती एबीवीपीच्या आंदोलना मागीरूच सेरेमनी ही जाल्लेली आसा। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत सरकारान आपले जैत मनयलें, मात जैत मेळूंक ना म्हादय खातीरची लढाय चालूच दवरची पडटली अशें सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा वांगडी हृदयनाथ शिरोडकारान म्हणलां। तशेंच जाता तितल्या बेगीन कर्नाटकाचे डीपीआराक गोंय सरकारान कोर्टान चॅलेंज करची, नाजाल्यार 10 दिसां भितर जर नवो डीपीआर कर्नाटकान परवान्या सयत अपलोड केलो आणि कळसा बंडुराचेर काम सुरू केलें जाल्यार आमच्या हातांतल्यान सगळें वतलें अशें मत शिरोडकारान ह्या वेळार व्यक्त केलें। On behalf of the state of Karnataka, that revised the detailed project report DPR along with all approvals would be uploaded within a period of 10 days. आता approvals कोण दिता? Approvals दितलो central government. So central government within 10 days तांकां अप्रुवल सगळी दितलो काय कितें? म्हणजे एनवायरमेंटल क्लियरन्स, वायल्ड लायफाचे अप्रुवल हे सगळें तेंच्यांनी ऑलरेडी मॅनेज केला काय कितें? हे अजून पर्यंत आमच्या लोकांसमोर कित्याक हाडूना? हो बेसिकली भंय आमकां आतां आसा की विथीन 10 days जर तेंच्यांनी सगळे अप्रुवल्स केले जाल्यार आमचें सरकार कितें करतलें? जे सामकें छाती हितून सांगता न्ही की आमी आमचे अर्दे जैत जाल्यार एक रिलीफ मेळ्ळो म्हणून आमकां। वेदर दीस इज अ रिलीफ? गोंयकारांनी विचार करूंक जाय वेदर दीस इज अ रिलीफ काय म्हणून। कारण गोवा गव्हर्मेंटाचें कसलेंच सबमिशन हेजेर ना। एक लक्षात घ्या, ह्या ऑर्डरीन गोवा गव्हर्मेंटाचें कसलेंच सबमिशन रिकॉर्ड केल्लें ना। The only submission that has been recorded is Karnataka's की 10 दिसां भितर न्यू DPR ते अपलोड करतले along with all approvals. So गोंयकारांनी लक्षात घेवंक जाय की 2 दीस पयलीं 13 तारखेक जे आमकां ज्यो फटाश्यो मारल्यो पळय मुख्यमंत्र्यान आनी सरकारान की आमचे जैत जाले म्हणून, तशें कांयच ना। आमी अजून पर्यंत जिखलेले ना, उलटे हे आमच्या माथ्यार कितें तरी घेवन येला। 10 दिसांनी समजा तेंच्यांनी अपलोड केले जाल्यार 11व्या दिसा कर्नाटक गव्हर्मेंट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन बंडुरा। अजून पर्यंत बंडुराचेर काम स्टार्ट जाल्लें ना। असा की इमिजिएटली जर सरकाराक खबर ना जाल्यार परत एकदां सांगता की सँक्शन जे आसा इट बिकम्स अ सेपरेट ऑर्डर। ती ऑर्डर जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ऑर्डर जी आसा पळय ती चॅलेंज करा। तुम्ही डीपीआर अजून पर्यंत चॅलेंज करूं ना कारण तुमचे कडेन कॉपी ना। Supreme Court and there is a provision to file an application without a certified copy. You can seek an permission from the Supreme Court. आता तुमकां कॉपी मेळटली तुमी म्हणटा, चॅलेंज करा बिफोर 10 days कारण 10 दिसांनी जर तांकां अप्रुवल मेळ्ळें आमच्या हातींतल्यान सगळें वतलें। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। आता रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।